बाणावलेचो आम आदमी पक्षाचो आमदार वेन्झी विएगस हांणी 3 खासगी थाराव दिल्यात. भलायकी कायद्या खाला अँब्युलन्स मेळपाचो अधिकार, निवृत्त तारवटी आनी तांच्या विधवांक खातीर कायमची तारवटी येवजण, रेल्वे रुळाचे दोट्टीकरण थांबोवन जमिनीचो सांबाळ करचो अशे हे 3 थाराव आसा. 15 जुलयाक ह्या थारावांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर सगळ्या आमदारांनी तेंको दिवचो असो उलो वेन्झी विएगस हांणी मारला. आज हांवें आमगे गोंयच्या लोकां पासत मुगे तारवटी भावां पासत आनी ही माय भूंय एनवायरमेंटा पासत 3 रेजोल्युशन मांडले. पयलें रेजोल्युशन म्हणटा तें रायट टू एम्ब्युलन्स एक्सेस अंडर हेल्थ एक्ट. आमगे तारवटी भाव जे रिटायर्ड जाले तेंगे जे पेन्शन आहा हे पेन्शना लागून खुबशे आमी सगळे भाशेन जितले कोण आहाय तितलेच आज तारवटी आमी झुजताय. सो ते पेन्शन जे आहा तारवट्याले रिटायर्ड तारवटी तेंगे विडोज जे आहाय तेंक ते पेन्शन जे आहा ते परमनंट करपाक टू प्रिजर्व दी एनवायरमेंट, टू मेक शुअर जी आमगी मायभूंय आहा ते साल्वार करपाक आज डबल ट्रॅकिंग जे येवपा आहा 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे येवपा तेजे तेंचे डबल ट्रॅकिंग आहा ते आमी डबल ट्रॅकिंग एकठांय जावन सगळ्यांनी ते डबल ट्रॅकिंग एबॉलिश करचें, ते बंद करचें आनी कित्याक बंद करपाची ती कारणां ते हांवें रेजोल्युशनां मांडलो हांवें.